lupci sumokat putra Kitlo movar istam su Amce sanggi disarata Amka sabar seleta Tace bagat erko asa Sempun ritmo kertolong Taso sangga tangka tita Wando teivik moga so Tace bagat erkon asa Sempun ritmo kertolong Taso sangga tamka tita Mando teivik moga so Kakul taci keti oti Oti so teryoto Veci karena portutera Yang setana daita Nê đầy ta lên rất mát ta chỉ tới tôi sa ta ta tăng ca opso urbe nê đầy ta Chỉ tới tổ ích sẵn ta Mô Garista Jesus ya Sesta tao mô cơn tì lia Man tao sai ba tu so hợp ca Sempat kerta namaskar Satu amso istia sesta Cini satu skabari Nirmi ami buku Rupa kisah Satu amso istia sesta Cini satu skabari Nirmi ami buku Rupa kisah He स्वादिक सक्रमेंtal, हे दैविक सक्रमेंtal, सर्व मान आणि महिमा तुका आता आणि सदा सर्वदा. हे स्वादिक सक्रमेंtal, हे दैविक सक्रमेंtal, सर्व मान आणि महिमा तुका आता आणि सदा सर्वदा. सर्व आम्ही सांगता म्हणूया हे स्वादिक सक्रमेंtal, हे स्वादिक सक्रमेंtal, हे दैविक सक्रमेंtal, हे दैविक सक्रमेंtal, सर्व मान आणि महिमा तुका, सर्व मान आणि महिमा तुका आता आणि सदा सर्वदा, आता आणि सदा सर्वदा.
भोव पवित्र सक्रमंतांत करोसो हजाराच्या जेजू ब्रेस्तारचो दीस प्राचीत काळांत आमी आसां वेगीनच तुज्या पुनर्जीवनपणाचें फेस्त आमी आचरण करता तुज्या क्रुसाच्या कश्टांच्या मरणाच्या मिस्तेराचो उडास आमी काडटा आमचे मदें तूं करोस हजर आसाय तुजो दैवीक आदार दैवीक सांगात दैवीक मोग आमकां हर एकल्याक तूं पाठय तूं जावन आसाय देवा सवय आसलो वेळा काळा पुर्वे आसलो शब्द तूं आनी अशें आमचे मदें आयलोय आमचे मदें जियेलोय आमचे मदें तूं आमकां आमचे खातीर प्राण तुवें दिलोय आमकां राख आनी सांबाळ आमी तुका अर्गां होगळाप दिले द्वारे तुजी व्हडवीक वाडना पूण आमीच तुज्या कृपेन वाडत वेता दैवीक सक्रमंताच्या जेजू आमकां तुज्या आशिर्वादान बर तुजो मोग आमकां दी आनी अशें आमी हर एकल्यांनी तुज्या मोगान जियोनची व्यक्ती जावंक आमकां फावो कर ह्या घडये आमी विविध गरजो घेवन आयल्या आमची कुटुंबाची सर व्यक्ती सर्व समस्ये पिडा आनवारां कश्ट अत्रेग तुका आमी भेटोवन दिता आमचेर तुजो आशिर्वाद केले आमकां तुजे बेसांवांनी बर दैवीक आदार दैवीक कृपा तूं आमकां दी आनी अशें तुज्या मुखार आमी वाडत वचोंक तुजे दयेन तुज्या कृपेन आमी बरोवन वचोंक तूं आमकां फावो कर ह्या घडये आमच्या मतींत आसची सर्व आनवरां चिंतना पाड चिंतना तुका भेटोवन दिता नितळ आमकां कर निर्मळ आमकां कर तुज्या कृपेन बर सोम्या दैवीक आकुळत आमकां पाठय जशें त्या सोजेरान तुज्या कडवळाक बालयेन तोपता आसतना रगत आनी उदक वाडलें तेंच कृपेचे रगत आनी उदक ह्या घडये आमच्या हर एकल्याचेर पडोवं आमकां नितळ करूं निर्मळ करूं ते कृपेन बरोवंक आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिपात आमेन. आमी बसच्या सुम्य दैवीक अनुभव आमकां हर एकल्याक गरज आसा तो अनुभव हर एकल्यांनी आमी जोडता आसतना एक रितीचो तो अत्रेग आमच्या लागीं येता ह्या जेजूक मेळचे खातीर मोगाळ भाऊ भयणीनो आमी सर्वां ह्या बाजलिकांत हजर आसा सांत लोरेन्साच्या पांयां थळा आमी उबी आसा आमकां हर एकल्याक मोगाची व्यक्ती जावंक आपोवन दिता जेजूचो तो मोग आमी हर एकल्यांनी अनुभव करूंक आमकां हर एकल्याक देव आदर दिवं आनी तसो मोग आमी पेल्याक दिवंक जेजू आमकां प्रेरण दिता आनी अशें आमच्या जिवनांत जायतीं बरेपणां सोम्यान केल्यात जायते फावटी आमच्या जिवितांत उणेपण बगता आसतना आमकां बेजाराय बगता आमी उणेपण बगता जेजूक देवाक आमी सवाल करता सोम्या म्हाका मात कित्याक हे कश्ट पूण आमी एक घडीभर उडास दवरया जायतीं बरेपणां जायतीं आशिर्वादां देवान आमकां हर एकल्याचेर वतल्यात आमकां दिल्यात आमकां ताच्या बेसांवांनी भरलां थवळ आमी सवाल करुना सोम्या तें बरेंपण म्हाका कित्याक पेल्याक दिवेत जाल्लें न्हय पूण केदार कश्ट येता आमचे मनशां साहेब म्हणटा आमची सैमाची ती चिंतना आमकां कळीत करतात हे
म्हजे खातीर कित्याक पूण बरेंपण येता आसतना देवाक अर्घ घेवचें बरें काळीज आसा जाय म्हणून पापा फ्रांसीस आमकां हर एकल्याक उलो दिता त्या प्रमाणे हांवें हर एकल्यान जियोंक आसा एक घडीभर दोळे आमी धांपया आमच्या जिवितांत सम्यान केल्लीं सर्व बरेपणां आमी नियाळया वाखाणया जल्मल्ल्या घडयेंत आज पर्यंत ह्या प्रस्तुत घडये पर्यंत ताणें आमकां जिवंत व्हरलां त्या खातीर देवाक आमी अर्घ दिवया जायत्यांक हो दीस पळोवंक फावो जावंक ना आनी प्रस्तुत आयचे दिसा आमी आयकता जायते फावटी जायते तरणाटे आमच्या मोगाचीं आमच्या वळखीचीं आमकां सांडून थंय गेल्यांत पूण खरेंच आमी हर एकलो हांव आनी तुमी भगिनींगी हो दीस पळोवंक सोम्यान फावो केला हे सोम्य सांगता रावोंक ताचे सांगता थोडो वेळ करसूंक आमकां ताणें आदार दिला तोच सोम्याचो बरवोसो तोच सोम्याचो मोग पोरणे जाल्यार आतां पर्यंत आमी पळोवन गेल्यार जायते रितीन ताणें आपल्या रचनेचेर आपलो मोग वतलो आनी तो मोग आतां आमकां हर एकल्याक मेळटा देखून ताका अर्घ दिवया हात आमचे उबारया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू प्रणिपात तुका सोम्या जेजू प्रणिपात तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 हो सोम्याचो मोग जावन आसा आमी हर एकलो मागण्याचे व्यक्ती जावंक आमकां आपोवणें आसा सोमी आमकां हर एकल्याक मागण्याचे व्यक्ती जावन ताच्या कृपेन वाडोवंक आपोवणें दिता तो सोम्याचो मोग आनी अशें पवित्र सभा आमकां कळीत करता मागणें हर एका पवित्रान घेतलेल्या क्रिस्तवांच्या श्वास वा उस्वासाचो गुर्त म्हण जर मागणें म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत ना तर आमकां स्वास ना पेल्याक दाखोवचे खातीर मात्र आमी जियेता आनी तो वळ आमकां हर एकल्याक कळीत जाय आमी हर एकलो क्रिस्तांव म्हणटा आनी ते क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें कुर्सयल्ल्या जेजूक सक्रामेंतांतल्या जेजूक हांवें आनी तुमी साक्ष जावन जिवचें जर आमी हांगा नोवेना घेता मागणें करता दिंबी घालता हात वयर करता अर्घ दिता होगळप दिता जर म्हजी आनी तुमची जिणी त्या प्रमाणे जियोंक आमी शकना तर आमी हर एकल्यान एक मास्क घाल्ल्या बरी मुखावाडा म्हणटा आमचें जिवीत आमच्या मागण्याक सरी जावंक आमी शकना जायते फावटी हांवें सांगलां पावस येण्यांतल्या एका गांवांत बर गळथंयसर आसलो आनी जायतो लोक पावसा खातीर मागून आसलो आनी विगारान एक दीस उलो दिलो येया आमी पावसा खातीर मागया म्हण जायतो लोक आयलो
पूण एकलो भुरगो मात्र सत्री घेवन आयलो. म्हणजे त्या भुरग्या स्वभावार्थ पाटी हांव हांगासर जावन पाटी वयता आसतना पावस येतालो देखून तो सत्री घेवन आयलो. हर एकलो लोक पावसा खातीर मागोवंक आयलो पूण तयारी ताणें केली ना. पूण त्या भुरग्यान कितें केलें तयारी करना आयलो कित्याक ताचो भरवोसो ताचो भावार्थ तो वर्थ जावन आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगाळ भाव भयणीनो प्राचीचो काळ प्राचीच्या हप्त्याचो निमाणो हप्तो आनी भाग्यवंत हप्तो आमी प्रारंभ करता आयताराचो. आमकां हर एकल्याक एक आपोवणें भाग्यवंतपणा कशें सोमकोंक ह्या वर्साचो संदेश जुबल्यावाचें वर्स कसलो बरवसो आमकां निराशी करिना. केदळ आमी बरवसता देव केदळाय आमकां निराशी जावंक सोडिना आनी तो आमचो बरवसो जाय तो आमचो भावार्थ जाय. देखून आमी गावया गीत जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. Jesu apoita, Jesu apoita, maka tuka gopan kapla. Jesu apoita, Jesu apoita. Jesu apoita, maka tuka gopan kapल्या. Jesu apoita, tuka आमची बुसता गैरान आमकां भरता. तुका आमची बुसता गैरान आमकां भरता. खंयच्याय घडी ओलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागी आसता. खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागी आसता. जेजू आपोयता, जेजू आपोयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू apoita, जेजू आमकां आपयता गोपांत आपल्या. सदांच आमचो मोग करता. एक आवय बरी एक बापाय बरी काकुळतीचो दयेचो कणवळेचो बाप तो. बापाक जेजूक सर्वोंदराक आमी अर्गां दिवया. कष्टां सांपडाताना नसतानी अडचताना. कष्टां सांपडाताना नसतानी अडचताना.
नाका गैरान आपण तो तुका कंदता निराश नाका गैरान आपण तो तुका कंदता जीसु आपयता जीसु आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जीसु आपयता जेजू आमकां पळयता सदांच तुज्या बेसांवांनी बरोवंक तुज्या कृपेन वाडोवंक तुजो आदार मागोवंक आनी अशें एक बरी क्रिस्तांव जिणी जिवन ताका साक्ष जावंक त्या पोणे आमी स्विकार करया पीडे शिडे वेळा जेजू ओलो दिल्या पीडे शिडे वेळा जेजू ओलो दिल्या कोणी तो सावली भेदभाव नासता भलायकी आमची पाटी दिता कोणी तो सावली भेदभाव नासता भलायकी ताची पाटी दिता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता विघ्न अणवारानी विश्वास दंडताना विघ्न अणवारानी विश्वास दंडताना गैराण भरता सांबाळ व्हरता पोटलून धरता मोगान आमकां गैराण भरता सांबाळ भरता पोटलून धरता मोगान आमकां जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जायते पावटी आमी चिंतता मागणें म्हळ्यार दीस रात दिंबी घालून आमी सोम्या लागीं उलोवचें म्हण ताची गरज ना सोम्या लागीं आमी केदाळाय उलयत देवाच्या उतरांत देवाच्या शक्तींत आमी बरचें आनी ताच्या कृपेंत वाडून वचोन आमचो संबंद पयल्या सांगता रुता करचें आनी तें जावन आसा मागणें देखून मोगाळ भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याची देणी आमकां कळीत करतात पयलें देणें वा फळ मोग
खंय पेल्या खातीर मोग आसा उरली सर्व फळां आमच्या फाटल्यान येतात संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय जर मोग ना आमी केवल आवाज करचे वाटले बरी म्हणटा सांग पाऊल आणि त्या प्रमाणे आमी जिये तर आमचे थंय तें बरें मन उपजा जाय सौम्याची कृपा आमच्या काळजांत येत जाय कुटुंबांत मोग म्हणटा कुटुंबाचो मोग सांगता हाडचो द युनायटींग फॅक्टर म्हणटा पूण जायते फावटी आयची कुटुंबां आमी पळोवंक गेल्यार कितें जालें आतां जायते फावटी हांवें सांगलां ल्हान आसतना भुरगीं सकट एकाच वाटलेन जेवतालीं पूण व्हड जाता आसतना त्यात एका वाटलेक झगडटात हो मोग न्ही ल्हान आसतना एक आवय त्याच वाटल्यान वाडटली आज त्या 10 भुरग्यांक एका आवयक वाडूंक बारीक आसा तो मोग आमचे थंय येत जाय आमच्या कुटुंबाचो मोग आमचे थंय वाडत जाय आनी अशें आमी हर एकल्यांनी एकामेका मोगान बरो जाय सांत आगोस्तीन भावार्थाचें दिरपें वा इगर्ज मातीची दोतोर म्हणल्या बुकांत अशें म्हणटा हर एका मनशान देवा मुखार मात्र एक मागतालो जाय आनी केदार देवा मुखार तो मागतालो जाता देव ताका हेरां मुखार मागतालो जावंक सोडचो ना पूण ताका आमचें थंय बरें मन आसा जाय तें बरें मन आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत तें सृश्टी करी जाय वी शूड क्रिएट द गुड विल विदीन अस मोगाळ ओ भयणीनो सांत पाऊल म्हणटा आपल्या इश्टां प्रास आपल्या मोगाच्या व्यक्ती प्रास जीव दिवच्या तसलो मोग दुसरो ना म्हणजे आमी हर एकल्यांनी जीव दिवचो म्हळ्यार आमचो जीव होगडवचो न्ही आमकांच आमी खालती मान घालचो आमकांच आमी सॅक्रिफायस भेटोवचो तो मोग आनी अशें बरवर्साची यात्रिका जावन आमी समकत आसतना आमकां हर एकल्याक कश्ट आसात आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत पंत आव्हानां आसात पूण ती पंत आव्हानां फूड करूंक ती पंत आव्हानां जियोवंक जेजू मात्र आमकां एक आदार निमाणें आमच्या जिवितांत आमी म्हणटा टुडेज वर्ल्ड वा आयचो संवसार वैज्ञानीक संवसार सायंटिफीक वर्ल्ड पूण केदळा सायन्स आखेर जाता तवळ भावार्थ उदेता आज पर्यंत आमी पळया हॉस्पिटलाक आमी वता थंयसर आमी पळयता जायते फावटी सकट ट्रिटमेंट जाल्या उपरांत आनी कांय जायना म्हणटा देव डाक्टर म्हणटा देवाचेर भरवोसो दवरा क्रमेण भरवोसो देवाचेर आमकां मेळटा आनी तसो भरवोसो आमकां आदार दिता त्याच भावार्थान त्याच भरवशान त्याच मोगान आमी हर एकट्यानी जिवंक आसा रावंक आसा आनी अशें पेल्याक प्रेरीत करूंक आसा जायत्या वर्सां आदीं
नावार्दीक विम्बल्डन वा टेनिस खेळगडी एकलो आसलो. तो आपल्या उत्तुंगात म्हणजे सक्सेसफुल लायफांत वयर आसतना ताका एक मारेकार पिडा कॅन्सर येता. आनी अशें कॅन्सराक बली जालो तो निमाणे मरणाचे तणीर आसतना एकलो पत्रकार येवन म्हणटा, कित्याक तुका ही शिक्षा? तुवें कोणाक पाड करूं न्हय, तुका ही पिडा कित्याक? तवळ तो म्हणटा, हांव रशिया गांवाचो सुमार 5,000 लोक वा भुरगे त्या टेनिस खेळगड्याच्या प्रिलिमिनरी राउंडाक आयिल्ले. त्या 5,000 पैकी 2,000 सिलेक्ट जाले, तातूंत हांव एकलो. त्या 2,000 पैकी 500 जाणांक सिलेक्ट केलें, तातूंत हांव एकलो. त्या 500 जाणां ते 150 जाणांक स्टेट लेवलाक व्हेलें, तातूंत हांव एकलो. त्या 150 जाणांत सुमार 50 जाणांक नॅशनल लेवलाक व्हेलें, तातूंत हांव एकलो आसलो. त्या 50 जाणांत 10 जाणांक ऑलिंपिक्साक सिलेक्ट केलें, हांव आसलो. त्या 10 जाणांत 5 जाणांक विम्बल्डन डेव्हिस कपाक वा विम्बल्डन त्या ट्रॉफी घेवंक सिलेक्ट केलें, तातूंत हांव एकलो जावन आसलो. त्या 5 जाणांतल्या उपरांत एकल्याक विजेत जावन घोशीत केलो. सुमार 12 फावटी हांव जिखलो. हांवें सवाल करूं ना, हे जीक म्हाका कित्याक म्हण. जर आज म्हाका एक कश्ट जातात, हे विचारूंक हांव योग्य न्ही, हे म्हाका कित्याक म्हण. सुमार 2 वर्सां पर्यंत म्हाका संतोष सूख मेळ्ळें. आनी आज एक दीस म्हाका ही पिडा मेळ्ळ्या, हांव मरोंक पुरो. त्या दीस सवाल करनातले हांवें आज सवाल केल्यार म्हज्या देवाक हांवें अन्याय केल्ल्या बरी. मोगाळ भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत असलीं जायतीं गणितां आसात, देखून आमी हर एकल्यानी देवाचेर भावार्थ दवरचे व्यक्ती जाय, भरवोसो दवरचे व्यक्ती जाय, मोगान जियोवचे व्यक्ती जाय. आनी अशें आमी देवाक अर्गां होगळप दिवचे व्यक्ती जाय. आतां थोडो वेळ स्तुती गायनाद्वारे 2 गितां आमी गायतले. हांव स्तुती गायनाची 2 गितां आमी एका उपरांत आनी एक गावया. ह्या वेळार त्या उतरांचेर नियाळ करया आनी जेजू आमचे लागीं कितें उलयता तें आमी आयकुया. अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका जिवीत दिल्या सोम्या, अर्गां तुका. अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका जिवीत दिल्या सोम्या, अर्गां तुका. अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका जिवीत दिल्या सोम्या, अर्गां तुका. सांगता, अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका जिवीत दिल्या सोम्या, अर्गां तुका. तुका हरसीता हांव, तुका बरणीता हांव, तुका वंदिता हांव, तुका नावाडटा हांव. तुका हरसीता हांव, तुका बरणीता हांव, तुका वंदिता हांव, तुका नावाडटा हांव. महिमा तुका सोम्या, महिमा तुका सडबड दिल्या सोम्या, महिमा तुका. महिमा तुका सोम्या, महिमा तुका
सडवण दिल्या सोम्या महिमा तुका तुका हरसीता तुका बरणीता तुका तुका नावाडटा तुका हरसीता तुका वर्णीता तुका वंदिता तुका नावाडटा महिमेच्या देवा आकुलकीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावया आता बारी आणि हालेलुया गम्या हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हर काम का हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले Hallelujah, 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 hallelujah. अरे गात गा सुम्या उघडा तुका सुम्या महिमा गा सुम्या महिमेच्या देवा आकुलतीच्या सगोरा तुका वंदन तुका नाम तुका प्रणाम तुका राधा तुका नमस्कार तुका राधा सुम्या हालेलुया 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 हालेलुया. आम्ही सर्व बसया देवाचे उतर आयच्या सुवार्थेन आमी पळयता मिसा वेळार देवाचे उतर आमकां कशें प्रेरीत करता म्हणल्या विशयांत जर उत्पत्ती ग्रंथाचे सुरविले 2 अध्याय आमी पळयता देवान म्हळें काल म्हळें देवान कितें म्हळें भुमी जावं आकाश जावं पृथ्वी जावं मनजती जावं आनी अशें निमाणे दिसा ताणें विशय घेतलो ताचे पयलें ताणें एक वर्ती रचना रचली कोण तो मनशाक ताणें रचलें आनी मनशान एक सूर्य आसचें बरें न्ही ताका सोमा दिसोंक ना देखून ताची बोर ताणें काडली आनी एका स्त्रियेक रचलें आनी अशें ताचें रसन ताणें संपूर्ण केलें आनी निमाणें पळय पुस्तक म्हणटा तें ताका आनी तें ताका बरें दिसलें आनी ताणें विशय घेतलो बऱ्यांतले बरें रसन जावन आपल्या सारकेसो आपल्या सुरपायेचो म्हाका आनी तुमकां देवान रचला जर देवाच्या सारकेसो देवाच्या सुरपायेचो मनशाक ताणें रचला तर ते देवान केल्ल्या मोगा बरी देवान दिल्ले बोगसाणे बरी जेजून केले सॅक्रिफिसा बरी हांवें आनी तुमी जियोंक आसा ते म्हजें आनी तुमचें आपोवणें तस देवान आमचो केल्लो मोग जुवान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 3 वाक्य 16 देवान संसार असोय मोग केलो ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो पूण कोणाचोच नाश जावचे खातीर न्ही पूण तांकां बाच्यो लाभच्या खातीर वा सासणीक जिवीत लाभच्या खातीर सडबूण लाभच्या खातीर म्हणजे देवान आमचो मोग केलो आनी होच उपादेश जेजून आमकां दिलो जेजून काल म्हळें जसो तूं म्हजो मोग करताय तुज्या पेल्याचो मोग करता कर म्हण सांगलें गे जसो तूं जो मोग करताय तशेंच तुज्या पेल्याचो मोग कर
जेजून म्हणून ना म्हजो मोग करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हूण सांगो ना. कित्याक जेजून संपूर्ण रितीन आमचो मोग केला. ताका आमच्या मोगाची गरज ना. पूण पेल्याक म्हाका पळय पेल्या ते मदर तेरेसाच्या जिवितांत घडिल्लें घडीत अशें आसा. मदर तेरेसा एक दीस एका हिंदू बायल मनशाच्या घरा वता आसतना ती बुकेन आसात तें तिणें पळयता आनी अशें कोवेन ताका फाटी येता आनी कोवेन ताका फाटी येवन सुमार 10 किलो तांदूळ आनी थोडी रांदबई जेवन त्या स्त्रियेच्या घरा वता. तवळची स्त्री ती तो तांदूळ आनी रांदबई वांटे करता. ती म्हणटा आमी जशें बुकेवन आसा तशेंच म्हज्या बगलेन एक मुस्लीम कुटुंब आसा तीं बुकेवन आसात. त्या देखून हांवें समानांतर वांटो केला तांकां हांव इल्लें दिवन येता. हो वांटून घेवचो मोग हो जेजून केल्लो मोग. देखून जायते फावटी आमी म्हणटा आमी दान करीत जाय म्हण. सॅक्रिफीस दान उरवणी उपास आमी चिंतचे केवल आमचे लागीं इल्लें खाण दिवचें म्हण. देखून कोणीक एक बरोवपी म्हणटा दान करया मान जोडूंक न्ही इल्लें पून जोडूंक. आमी दान करया मान जोडूंक न्ही इल्लें पून जोडच्या खातीर. आनी ताका प्रेरण आमचो जेजू क्रिस्त. ताणें आपलो जीव पर्यंत भेटवून दिलो समर्पण दिलें आपणाकच ताणें खाली केलो खुर्साच्या मरणा पर्यंत. आनी त्या सुमे जेजू क्रिस्ताची पाट लाभदार आमी क्रिस्तांव म्हण सांगता क्रिस्त हांव म्हळ्यार जर आमी क्रिस्तांव म्हणलें नांव घेता त्या क्रिस्ता बरी जिवचें आपोवणें आमकां आसा. हें हांवें आनी तुमी मानून घेवंक आसा. देखून मोगाळ भाव भयणीनो जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांडून घालिना. जेरेमिया ग्रंथांत आमी पळयता जेरेमिया प्रवादी सांगिल्लें एक आवय तरी तुका सांडीत पूण हांव तुका सांडून घालिसो ना. आनी हें उतर आमकां हर एकल्याक एक जिवीत दिता. देखून एक घडी भर हो संवसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका म्हणलें गीत आमी गावया आनी नियाळ करया आनी ताचो अर्थ आमी पळोवया. म्हाका जेजू कितें सांगता म्हज्या कश्टांत म्हज्या दगदांत म्हज्या पिडेंत म्हज्या आनवारांत देवाचो आदार हांवें कसो बगयत म्हणलें आमी पळोवया. हो संवसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका. जायते रितीन जेरेमिया प्रवादी कश्ट मेळिल्ले आपूण योग्य न्ही म्हण चिंता आनी तवळ जेजू देव ताका आपल्या उतरान बुजवण दिता सवकासाय दिता. हे उतार जेरेमिया प्रवादेक धैर्य दिता बळ दिता. जर आमी आमच्या जिवितांत कश्टांत आसा तर ह्या उतराचें प्रेरण आमी घेवया
हर एक उतार आमकां धैर्यान भरता मोगान भरता जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत आमच्या पिरगेजेंत कश्ट आसात ते कश्ट फूड करूंक हे उतार आदार जावं दी. देखूनच देवाचें उतार आमी पळोवंक गेल्यार किर्तन आमी पळयता. भक्षणें आमकां मेळटा आसतना आमी संतोश पावत जाय. कित्याक संतोष पावत जाय? किर्तन 30 आनी 2 म्हणटा जांचो गुन्यांव बगसला जांच्या पाताक माफ जालां ती करीनच भागी. जांचेर सर्वेस्पर गुन्यांव लायना जांच्या काळजान कपट ना ती करीनच सुभागी. हांकां देवाचो आदार लाभतलो नाजाल्यार ती तुजेशी येनात. भक्षण्या द्वारी आमी हर एकलो देवाक लागीं जाल्या आनी ह्या घडये तो जेजू आमकां म्हणटा हांव तुमकां सांडून घालिचो ना. असो जेजू आमचे मदें खऱ्यानच उण्या रुपी हजार आसा. त्या जेजूक आमी मानपाक घेवया आनी घेवया गीत हो संवसार तुका सांडितरी. हो संवसार तुका सांडितरी हांव सांगचो ना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी अनंतूनय म्हाका. हो संवसार तुका सांडितरी हांव सांगचो ना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी अनंतूनय म्हाका. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. हाताचे या मोच्या तुजें नांव लिखला. नांव तुजें लिखला. हाताचेर या मोच्या तुजें नांव लिखला. नांव तुजें लिखला. हो संवसार तुका सांडितरी हांव सांगचो ना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी अनंतूनय म्हाका. सांडितकीये कावो नेमच्या बाळाक आपल्या. सांडितकीये आवो नेमच्या बाळाक आपल्या. आवय सांडितरी हांव सांडिचो ना. हांव सांडिचो ना. हो संवसार तुका सांडितरी हांव सांगचो ना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी अनंतूनय म्हाका. संवसार तुका सांडितरी हांव सांगचो ना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी अनंतूनय म्हाका.
अर्गां होगळप दिवंक आमकां हर एकल्याक देवान आपोवणें दिलां. ह्या घडये आमी आमचे अर्गां होगळपाचे उले जेजूक पेटोवन दिवया. आमची जावप जावं दी अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. तूं आमचो देव देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. तूं राय असो राय देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. तूं त्रिदेव देव देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. देवाचो पूत जावन आमचे मदें आयिल्लो इम्मॅन्युएल जालाय देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमकां सदांच राखताय आनी पसताय देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमकां तुजे बेसांवांनी भरताय देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमकां बरें कुटाम तुवें फावो केलाय देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमकां बरो फुडार दिलाय देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमकां तुज्या मिसांवान वांटेली केलाय देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमकां तुज्या बेसांवांनी भरलाय देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमकां तुज्या उतार दैवीक खाण जावन दिलाय देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमचे खातीर तुजो प्राण समेत त्याग केलाय देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. तुजी दैवीक कृपा आमकां फावो केलाय देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. सदांच तूं आमचे सांगता रावताय देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमच्या कश्टाच्या वेळा आमच्या सांगता चमकताय देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. तूं आमचो धनी आनी सोमी देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमकां कुटाम तुवें फावो केलाय देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. कुटुंबान संतोष तुवें फावो केलाय देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. दिसपडतो ग्रास सोडूंक विविध वावर तुवें आमकां दिलाय देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. समाधानान जियोंक तुवें फावो केलाय देखून. अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका होगळप तुका महिमा तुका स्तुती तुका जय जय तुका सोम्या वंदिता तुका सोम्या हरसिता तुका सोम्या नावार्ता तुका सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. युकरिस्तांत जेजू आमचे मदें करोस हजार आसा. देखून पापा पाऊल सोवो म्हणटा युकरिस्त एक मिस्तेर. युकरिस्ट इज अ मिस्टरी. तो आमी संभ्रमूंक जाय. युकरिस्त एक मिस्तेर. तो आमी जियोंक जाय. युकरिस्त एक मिस्तेर. आमी तो परगटूंक जाय. जर युकरिस्तांत जेजू आमचे सवय आसा तो आमी संभ्रमूंक जाय आनी परगटूंक जाय. क्रमेण आमी हर एकल्यानी जियोंक जाय. आनी केदळ आमी जियेता तवळ आमी खऱ्यान क्रिस्तांवची फाटलाव धरून जाता. क्रिस्ताची फाटलाव धरून जाता. आमी खऱ्यान क्रिस्त जाता. देखून हर एक क्रिस्तांव जो कोण येवकरिस्तांतले जेजूक आपल्या काळजांत घेता तो भायर वता आसतना एक जिवो ताबेर्नाकल जाता म्हणटा जुआंव पावल दुसरो. पूण खऱ्यानच हांव आनी तुमी एक जिवी ताबेर्नाकलां जावंक आमी सकल्यांक घे. ताबेर्नाकल म्हळ्यार जेजूक दवरची विशेवाची पेट वा हांगासर आसा हे मॉन्स्ट्रन्स. हांगासर जेजू आसा. आमी नमस्कार करता. हात वयर केले. अर्गां तुका म्हळें. अर्गां तुका म्हळें. मिसा वेळार त्याच जेजूक आमच्या काळजांत घेता. आमी ताबेर्नाकल जाता. म्हजे शिताप म्हज्या काळजाचे अत्रेक म्हजी उतरां त्या प्रमाणे आसात की म्हणली आमी पळोवंक आसा. अशें हांवें आनी तुमी ती ताबेर्नाकलां जाय तर आज निश्चय करीत जाय. ब्रेस्तारचो दीस येवकरिस्ताक समर्पिल्लो दीस. पवित्र दीस. व्हडा संख्येन आमी हजर जाले. हांव
देखून मागणें आमकां हर एकल्याक येवकरिस्तांतय जेजूतय एक करता. युनायटींग फॅक्टर दोन संगती देव आनी मनीस सांगता मेळटा. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचो आदार, देवाची कृपा ह्या घडी आमकां हर एकल्याक मेळटा. ती सुकृपा आमी हर एकल्यान स्विकार करूंक आसा. सोम्याचो मोग मीत मेरनाचो लो मुसायर तो आसा. येवकरिस्त आमच्या काळजांत येता म्हूण सांगलें. जायते फावटी आमी म्हणटा देव आमच्या लागीं उलयता म्हणटा, पूण उलयल्लें आमकां आयकना. आनी त्या उलोवण्याक, त्या उतराक, त्या उजवाडाक आमचें काळीज, आमचें मौन आमी हर एकल्यान उक्तें दवरूंक आसा. जर तें दांपलां कशें तें कोणेय भितर कशें उरचें, कोणाचो आवाज कसो आयकोसो साध्य ना. त्या देखून एक घडी भर मौनपणी दोळे आमच्या दांप्यां, जायते कश्ट, जायते दुखी आमच्या कुडींत आसूंक पुरो. ते नियाळ्या सोम्याक ते भेटोवन दिवया. तो जाणा एक घडी भर ताचे लागीं उलोवया. तो आमच्या लागीं उलयता. जुआ मारिया वियांनी आर्स फिरकेचो विगार जावन आसतना तो पळयता एक मोनो आनी केप्पो बेरो व्यक्ती सदांय सकाळीं येता. तबेरनाक रडटा. एक वरा उपरांत तो फाटीं वेता. म्हणजे तो म्हणटा जेजू ताचे लागीं उलयता, तो जेजू लागीं उलयता. त्याच प्रमाणे आमी जेजू लागीं उलोवंक आसा. खंडीत रितीन जेजू आमचे लागीं उलयता तें आयकच जाय. आमच्या अंतस्करणांत आयकूचो ताळो आमी कितल्या रितीन सारके वाटेन समकोन आसा म्हणलें आमकां कळयता. जें कितें बरें, जें कितें वायट म्हणलें आमकां सांगता. पूण तें स्विकार करूंक हांव आनी तुमी तयार आसा गे म्हणलें आमी चिंतीत जाय. सोम्याचो आदार मागून जिणयेंतल्या कश्टां वेळार म्हणलें गीत आमकां हर एकल्याक एक आदार. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो हांव तुजें सांगता म्हणलां सोम्यान. तें गीत इल्ल्या वेळान आमी गावया. तेदोळ पर्यंत आमकांच आमचें समर्पण करिस्तांव जेजूक आमी करया. उपरांत आमी तें गीत गायत आसतना संपूर्ण रितीन आमकांच आमी भेटोवन दिवया. जिणेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी बगता दुकानी रस्तलो तस सांबाळटा जिणेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी बगता दुकानी रस्तलो तस सांबाळटा चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका,
astolo ponto poria lagin saham tuja Karnento sa pratana Angkarang tapasa Kursaci salitaci Bakai tasa kidesha Karnento sa pratana Angkarang tapasa Kursaci salitaci Bakai tasa kidesha चंचल जायराता कंगल गायाता अस्तोलो पोरिया लगी सहाम तुझा चंचल जायराता कंगल जायराता astolo ponto poria lagin saham tuja परत आपण चंचल जायनाका चंचल जायनाका कंगल जायनाका astolo ponto poria lagi tuja लगीन साव तुझ्या असतलो lagi पण या सोम्यान आमका बसायला तसो उतरावर तो मोग आमी अनुभव करूंक आसा सगळं ताका बरें दिसलें आनी अशें ताणें केदींच आमकां सोडून घालूना देव पातकांत काटाळटा पूण पातक्यांचो मोग करता सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता देवाचो काकुळदार मोग देव आमची जडती करिना आनी जेजूनी कोणाची जडती करूना ताणें निमाणे पर्यंत म्हळें बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणा जायते फावटी हांव आनी तुमी आमी कितें करता ते सारकें जाणा पूण जायते फावटी आमी नेणा म्हणल्यार बरी एक मास्क घालता आमचे पेल्या सांगता आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा आमच्या फिरगेजेंत जे कितें आमी करता ते आमी जाणा जाल्यार जेजू म्हणटा हांव तुका बक्षिता येया तुमी म्हजी सरशीं ह्या खातीर देवाचें बक्षणें मागया आखेर करच्या फुडें देवाचो आशिर्वाद घेवच्या फुडें एक घडीभर दोळे आमच्या दंप्या खंयसर आमी सुकोवन पडटा म्हणलें आमचे जिणयेचो विमारसो आमी करया पयलें आमी पळोवया म्हजेस्तकी म्हजी शिताप म्हजी बोगणां हेरां वयर म्हजे वयर म्हज्या कुटुंबा वयर कशीं आसात हेरांक दुख येयले द्वारे कितलो संतोष म्हाका भोगता ह्या ताच्या कश्टांत आमी बेजारे पावता घे
जायते पोटी पेल्या ते दाखोवचें दूख तो उतराचो सैलाब जाला जावं पुरो. उलयत आसतना गोडूस गळटा म्हणल्यार बरी आमी उलयल्ले जावं पुरो. हर एक उतार मोव म्हणल्यार बरी उलयले जावं पुरो. पूण म्हज्या काळजांत तें बोगाप कशें आसलें. जायते फावटी बाबां मदें भयणी मदें मानस्ताप आसा जावं पुरो. आवय भुरग्यां मदें बापय भुरग्यां मदें मालगड्या भुरग्यां मदें शेजाऱ्यां मदें फिरगसगारां मदें एका काळार खरी इश्ट म्हण चिंतिल्ल्या व्यक्ती मदें आमची चिंताप कशें आसलें, आमची बोगणां कशीं आसलीं. हें पळयया. आज जर जेजू म्हणटा सुवार्थेन जायते 2-3 कडेन आयकल्लें बरी, आरे पिशा आज तुजे जिणयेचो 11सो दीस म्हण तुका बघता तर तूं कितें करताय. तेंत उतार जर जेजू म्हाका आनी तुमकां सांगता तर आयचो दीस तुजे जिणयेचो 11सो दीस तर तुजो मनोभाव कसो आसूं पुरो. खऱ्या रागान आसताय गी, सर तिच्या आशेंत भरताय गी, राग मोसोर हगे जिद्द आसता गी. कितले राग दवरन मोसोर दवरन हगे दवरन प्राचीनाच्या काळार 40 दीस उपास केल्यार कितें फायदो. हे सवाल आमच्या बदकार आमी विचारया. माथ्यावान बरयल्ले सुवार्थेंत इग्नेशियस लोयोलान सान फ्रांसीस सावेराक सांगलें उतार, एका मनशान सगळो संवसार जिखोवन निमाण आत्मो होगडयल्यार कितें फायदो. आमचे लागीं सगळें आसा पूण आमचो आत्मो जर आमी होगडयलो तर कितें फायदो. आमच्या कुटुंबान समाधान ना तर कितें फायदो. जायती आस्त सोन संवसारी संगती संतोष दितात एका घडये खातीर, पूण आमी हर एक लब्धाचे जेजून दिवचे संतोशा खातीर, आमच्या काळजाच्या अंतस्करणाच्या संतोशा खातीर तवळ आमच्या भावार्थाक अर्थ ना. तवळ भावार्थ भरोसो मोग ही 3 लक्षणां आमच्या काळजान रमतात. देखून आमच्या जिवितांत एक रुपांतर जाय. ते रुपांतर केवळ जेजूच्या जिवितांत जाल्लें न्ही, पूण म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत, म्हज्या आनी तुमच्या घरांत, म्हज्या आनी तुमच्या फिरगजेंत जर हांव रुपांतर हाडूंक शकता तर तो जागो बरो जातालो. हेच भरोशान हेच मोगान सोम्याचे आशिर्वाद घेवन आमी आयती जावया आनी निमाणें गीत आशिर्वादाचें आमी गावया. Itiavora sacramenta sustanama karuya purbinatya rupavora navioriti agaya salvon vecha Ascotvisya Morti Dese Bapa Dese Buddha
za podbi महिमा sna eka staya hersita tu kadoga chaspirita sama sami darta amen. प्रार्थना येते विचित सक्रमता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन. Shikaza Balikan minum Bapa mandiran semna Bukting malam kerja karzan Tutba spirita Mai matuji seda sentosa Kaika Untuk tuji aiko kashika Diente palca kurba mata Shikaza Balikan minum Bapa mandiran semna Bukting malam kerja karzan Tutba spirita Mai matuji seda sentosa Kaika बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो. ब्रेस्ताराच्या दिसा सालोरेसाक मान करून ताचे नवेन करूंक आमी सर्व हांगासर सांगता जमल्या आसता आमकां हर एकल्याक भाग्यवंतपणाक आपोवणें आसा म्हणली आयचे दिवसाचे वाचपां आमकां प्रेरण जावन दित आनी त्या प्रमाणे आमकां हर एकल्याक आमची तेसावां आमच्यो गरजो आमच्यो विनवण्यो सांलोरेसा मरिफात देवाक भेटोवन दिवन ताचे थंय भाग्यवंत जावंक जाय अशी कृपा आमी मागया. म्हज्या भाव भयणीनो हे रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया. काळजांत तावन दूख तरतेल्या बोगसाणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यां कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक भरून पावो. आमेन. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावन आनी रक्तसाक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो
ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सोय पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वसप. अब्राम धरणीर सरपाटलो आनी देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करतां तो. साबार राष्ट्रांचो बापूय तूं जातलोय. ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्हय, तुजें नांव अब्राहाम जावंक जाय, कित्याक हांव तुका साबार राष्ट्रांचो मूळ बापूय करतलो. हांव तुका फळां बरीत करतलो आनी व्हड संत तुका दितलो. राय तुजे तावन उपजतले. तुजे कडेन आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजां कडेन संतती तावन संतती पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो. तुजो आनी तुजे संततीचो देव हांव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजांक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो. सगळो कानान देश तुजे संततीक शाश्वत मेळटलो आनी हांव तांचो देव जातलो. आनी देवान अब्राहामाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे फाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संततेतां संतते पर्यंत तो सांबाळटल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पोरुस आमचो देव, ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस पोरुस आमचो देव, ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस पोरासो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा. ताणें केल्ल्या आसर्या विस्मितांचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमची मोती हाडा. सर्वेस पोरुस अब्राहामाच्या भुरग्यां बाळांनो, ताणें विसून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्या नो. सर्वेस पोर म्हणटा तो सामचो देव. ताची विधी नियमा अख्या संसारार चलतात. सर्वेस पोरुस आमचो देव, ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ले भासवणेचो हजार तकल्या पर्यंत. ताणें केल्ल्या सल्ल्याचो सदांकाळ ताका उगडास आसा. ताणें
अब्राहम सुवे केलो करार इजाकाक सपूत घाल दिल्ली भास दिसती सर्वेस बगार सर्वेस पोरासो ताळो आयका सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोबे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका जेजून देवा लागीं म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना जुदेवानी ताका म्हळें तुका देंवचार लागला म्हूण आतां स्पश्ट जालें अब्राहम मरण पावलो प्रवादी मरण पावल्यात आनी तूं जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो मरचो ना म्हूण सांगताय तूं कितें मरण पावल्ले आमच्या बापा अब्राहम पास व्हरतो काय प्रवाद्यांनी मरण पावले तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय जेजून जाप दिली हांव म्हजीच वडवीक उलयन जाल्यार म्हज्या वडवीकेक मोल ना म्हजी वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी आपयतात तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखतां आनी हांव ताका वळखतां म्हूण जाल्यार तुमचे बरेच हांव पटकिरो जायन पूण ताका हांव वळखतां आनी ताचें उतरय हांव पाळटां तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोश जालो ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो तितल्यार जुदेव म्हणाले तुका 50 वर्सां थंयच जावंक नात तुवें अब्राहमाक पळयलाय कितें जेजून तांकां म्हळें सतत हांव तुमकां सांगतां अब्राहमाच्या आदींच हांव आसा तवळ तांणी ताका मारूंक फातर विंचले पूण जेजू लिपलो आनी देवाळांतलो भायर सरून गेलो दैवाचें उतर हें वकणी तुका क्रिस्त क्रिस्त थंय म्हजो मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यानो आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार आमी कोण आमी खंय तावन आमी खंयचीं आमी कशें म्हणल्या विशयांत गव्हर्मेंटाच्या रेकॉर्डान पळोवंक गेल्यार आमकां आमचीच म्हणली एक आयडेंटिटी कार्ड आसा ID कार्ड म्हणटा हांव आधार कार्ड जावंक पुरो पान कार्ड जावंक पुरो जर आमच्या शेजाऱ्या मदें कोणें विचारता तो कोण कोणाचो पूत काय कितें करता तें हर एकलो कळीत करता हें आमचें दिसपट्टें जिवीत आनी मुखार आमी पळोवंक गेल्यार एका मनशाचें जिवीत ताचो वावर ताचें
हर एक घडी आमी पळयत जर ताणें घाल्ल्या वस्तुराचेर होंदून आसा. जर एकलो कोणी काळो कोट घालून येयलो एकच तो वकील ना तर एक बिझनेसमॅन व्हडलो मनीस म्हण चिंता. कोणी एकलो काकी वस्तूर घालून येयलो तर तो पोस्टमॅन ड्रायव्हर वा पुलीस म्हण आमी पळयता. जर आनी एकलो कोणी कावी वस्तूर घालून येयलो तर तो हिंदवांचो स्वामी म्हणटा. जर धवी टोपी ताणें गेल्या तो मुसलमान म्हणल्यार आमकां कळी जाता. धवो लोभ वा मातये रंगाचो लोभ घाला तर तो पाद्र्या म्हणलें कळी जाता. अशें हर एका मनशाक आपलीच म्हणली एक परिचय वस्तूर आनी ताचें जिवीत दिता. अशें आमी हर एकलो क्रिस्तांव म्हण कळीत घेवच्या खातीर आमकां हर एकल्याक पवित्र स्नान मेळ्ळां. आनी ह्या पवित्र स्नानांत जेजूच्या तिदोड्या मिसावांत आमी हर एकलो वांटेली जालां. एक याजक जावन एक राय जावन एक प्रवादी जावन आमकां हर एकल्याक तें मिसांव मेळ्ळां. आनी हें मिसांव हांवें आनी तुमी हर एकल्यांनी जियोंक आसा. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आयची सुवार्ता आमी आयकली. जेजू कोण म्हणलें तो कळीत करता. जेजूचें जिवीत कसलें म्हणलें कळीत जाता. देवाळांत ताचो मनभव कितें म्हणलें कळीत करता. हेर लोकां थंय ताचो मनभव कितें म्हणलें थंय कळीत जाता. अशें आसता आमकां हर एकल्याक आमचें वळखीचें कार्ड जावन देवाचें उतर मेळ्ळां. देवाचें उतर आमकां हर एकल्याक तें जिविताक आदार जावन आसा. मनशाचें उतर आमकां हर एकल्याक तें प्रेरीत करता. जर कोणी एकलो आमचे मदें येता तो मोगान उलयता तर आमकां संतोश जाता. ताचो मोग आमी अनुभव करूंक शकता. जर कोणी येता रागान उलयता आमकां राग येता वा बेजार जाता. जर कोणी एकलो दुखाची खबर हाडून येता तर आमकां दूख भोगता. येता ते सांगता बेजार आमी पावता. देखूनच मनशाच्या उतराक इतलें मोल आसा तर देवाच्या उतराक कितलें मोल आसा न्हय. देखूनच आमची मालगाडी सांगतात मारिल्लो मारपणी माजवत पूण उलयल्लें उतार तें माजवचें ना वा विसरून वचचें ना. मारिल्लो मार तो आमच्या खातीचेर गाय करता. मुलाम वखद घेतल्यार 2 दिसांनी 3 दिसांनी सिंत पुसल्यार समज जाता. पूण उलयल्लें उतार तें कानांत वता, मोतींत रिगता, तें काळजांत रोमता. जर मनशाच्या उतराक इतलें मोल आसा तर देवाच्या उतराक इतलें मोल आसा न्हय. देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक, 2 दरीच्या तलवारी बरी, हाड आनी हाडाचो सार, बरें आनी वायट विंगड करूंक शकचें नासलें. आनी हें देवाचें उतार आमकां हर एकल्याक प्रेरणा दिता. अर्दांत हांवें म्हळें उत्पत्ती ग्रंथाचे सुरविल्ले 2 अध्याय आमी पळोवंक गेल्यार थंयसर दबार यावे म्हणलो वर्ड हिब्रू भाशेंत वापरला. आनी तो दबार यावे म्हळ्यार जेजून देवान म्हळें 10 फावटी आसा. आनी तेंच उतार मुखारून वता. देव प्रवाद सांगी उलयलो, देव विविध लोकां सांगता उलयलो, तांकां प्रेरीत केलें, ताच्या सांगता चल्लो. आनी तसो देव आतां नव्या सल्ल्याक येता आसतना जेजू आपल्या कश्टा मरणाच्या जिविताद्वारे तो आमचे सांगता समकता. देव सदांच आमचे सांगता समकोसो देव जावन आसा. तटस्थ रावचो, न्यूट्रल रावचो देव आमचो देव न्ही. त्याच देवान लोरेसाक आपलो मार्तीर केलो. त्याच देवान रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 13 उजवाडाची भुरगीं जाया म्हणून आगोस्तिनाक पातकी जेणी बदलून बरी जेणी सत्मानूक आदार दिलो. त्याच देवान सान फ्रांसीस सावेराक आपल्या उतराद्वारे एक महान संत केलो. आनी तसो देव ह्या देवाच्या उतराद्वारे म्हाका आनी तुमकां एक महान क्रिस्तांव जावन जियोंक प्रेरीत करता. तें आमच्या हर एकल्याचें आपोवणें जावन आसा. देखून आमी हर एकल्यांनी हे प्राचीच्या काळार देवाचें आपोवणें समजून घेवन ताचे सांगता समकोन
एक बरी जिणी जियोंक आमकां हर एकल्याक प्रेरण दिता. त्या देवाचें आपोवणें आमी स्विकार करया. अशें आसतना आमच्या जिवितांत पयलें आसूंक जाय बोगसाणें. राग आमकां हर एकल्याक येता, पूण एकलो बरोवपी म्हणटा राग हागे जावं नजो, हागे परीकपण जावं नजो. कित्याक राग हागे जाता, हागे फारीकपण जाता, आमी क्रिस्तांव जावन उरना, जेजून तशें करूं ना. आनी आज त्या देवाचें आपोवणें घेवन ताची परज जावन पयले म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या फिरकजेंत आमी हर एकल्यांनी बऱ्या मनाची, बऱ्या उतराची, बऱ्या करण्याची क्रिस्तांव जावन जियोंक आसा. देखून जायते फावटी सतान इथीन उलोवंक जेजू बरी आमकां कश्ट आसात. अल्केमिस्ट म्हणल्यार त्या बुकान पावलो कुवेल्लो तो अशें बरयता, वळच्या उदका सांगता उपयोंक सुलाभ, पूण वळच्या उदकाच्या विरोध उपयोंक ते कश्ट. केदार सत सांगता हांव आमचे संबंद मोडटात, पूण केदार फटी सांगता हांव पेल्याक वयर दवरता हांव, तुजें सोमा म्हण सांगता हांव तुमचो व्हरतो म्हणटा हांव. ताकाय खुशी आमकांय खुशी, पूण कशें हेडटांत कितें आमकां भोगता हेंच आयचे देवाचें उतार आमकां कळीत करता. त्याच प्रमाणे सान लॉरेस जियेल्लो, दुबळ्या धाकट्यांक ताणें आदार दिलो. क्रमेण खंयच्याक भियेन नासतना सता खातीर ताणें प्राण केलो. आज ताच्या पात्रोणपणाकाल ह्या बाजलिकांत आमी हांगासर आसा वचता सान लॉरेसा बरी देवाचें उतार परगटया. त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडया, सतान नितीन बोगसाण्याच्या स्पिरितान भरया आनी अशें देवाचें राज परगटन भाग्यवंत हप्त्याक आमी आमची जिणी मांडून हाडूंक जाय अशें करपा ह्या मिसावळी मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्पराक आमच्या देवाक मानतात आसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या अत्यंत बलिदान आपल्या मनाकडे महिने आमच्या त्या पयसुच्या देवा सस्प्रमाणान घेवन. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या काण्या परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता हांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आस आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरपी आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सालोरेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी आमचे असतकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit kalparanso Serves potu Sergani sausa Potla Tuja Baibaka Us Sergi Tukache Sergi Tukache Chay, 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 oh, Sakino Pache. Salves por Achena, Mata, chay, chay, oh, Sakino chay, 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 oh, Sakino Pache. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वरवतेलें हे म्हज्या उगडासा करा. भावार्थ सोगुट परगटुया. Jesu melo, Jesu jivan sara,
जेजू नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आणि रगत संवसारां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बगेवन बापा जरा लायजक आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमुगांत वाडय पुनर्जीवनपण असो बरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माये सांगती भगेवन झुजे तुजो पती भगेवन तनदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सरबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी मागुया आमचे बापा सगळींच्या तुझे राज तुझे विशेष Amso disporto gras samkandi. तशें आमचे पातकां मुगोस आनी आमकां दाळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेच परसर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्त आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशेन अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आंकड्यांतली वाटय तुझ्या सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवें आसूं माया मोगोसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची कागोत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची कागोत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळां ते आमी सर्वां सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायके मेळटली
जेजू स्वागत तुका ती तुजो सांगात म्हाका सोमिया जेजू स्वागत तुका तुजो सांगात म्हाका जेजूये काळजान म्हज्या So
सोडवून दारा काळीज मोचे मोगाळ तुझ्या पळमोगा सागोरा प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी सर्व उपद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर गरिबांचे आनी अनित भक्तरांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्लो मानादीक बाप जितेश आयरल कॅस्टेलिनो सहाय्यक फिरगज याजक कारकळ टावन हाका तुमच्या नांवी आभार मानून घेता. देव बरें करूं म्हणटा. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. लागीं मानाचे वाती वांडच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेधरा बापा आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पवित्र तळार जेवणाचे प्रायोजक जेवणाचे वंतीक मुर्दोम पिरजन जावन सांत लोरेसा मरिफात मेळिल्ल्या उपकाराक अर्गां दिवन सांत लोरेसाच्या प्रसन्नतेन ताणें कितें तें दिलां देवाक मानवां दी आनी तांचेर देवाचे आशिर्वादां तांच्या कामाचेर वावराचेर दिसपट्ट्या ग्रासाचेर व्यापार वहिवाट वेव्हाराचेर परगवंत आसल्या तांच्या भावंडांचेर मेळों दी. ह्या वातीचो उजवाड तांच्या घरांत आसतना सर तरचो काळोख पयस वचों दी. घरांत समाधान शांती मेळों दी. बरी भलायकी त्या कुटुंबाक मेळों दी. भुरग्यां मुलांचेर आशिर्वाद जावं दी म्हण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. हेचे जेवणाचे प्रायोजक ऑल्विन प्रकाश क्वाड्रस पांगळा ऑल्विन प्रकाश क्वाड्रस पांगळा नॅन्सी तावरो कलत्तूर नॅन्सी तावरो कलत्तूर. जेवणाक वंती घेतिल्ल्यांची नांवां आनंद सांगतीस मुंबय आनंद सांगतीस मुंबय रेहा डिसोजा UK रेहा डिसोजा UK नताशा पिंटो जोडकट्टे नताशा पिंटो जोडकट्टे डेलिजा एंजल मोरस खतार डेलिजा एंजल मोरस खतार ग्रेसी पिरेरानी चिल्ड्रन शिरताडी ग्रेसी पिरेरानी भुरगीं शिरताडी लॉयड डिमेल्लो USA लॉयड डिमेल्लो USA मेलिशा विन्सर डिसोजा and family Bangalore मेलिशा विन्सर डिसोजा and family Bangalore Shirley Andrade Pernal Shirley Andrade Pernal. हाचे वर्णाचे प्रायोजक सिया डिक्रूज मुकामार सिया डिक्रूज मुकामार. हाचे मुर्दोम अल्बन जॉयस पिरेरा बेलमंड अल्बन जॉयस पिरेरा बेलमंड नताशा पिंटो जोडकट्टे नताशा पिंटो जोडकट्टे डयाना स्टीवन कैस्टेलिनो पेर्नाल डयाना स्टीवन कैस्टेलिनो पेर्नाल हेल्विन मतायस एंड फैमिली दूपदकट्टे हेल्विन मतायस एंड फैमिली दूपदकट्टे ब्रॉन्सन ब्रयान एंड बेलिना मोनिस पंबूर ब्रॉन्सन ब्रयान एंड बेलिना मोनिस पंबूर. कोणाची नांवां सोडून गेल्या नंतर तांणी येवन वाती स्विकार करच्यो. Saloresa
सर्वांच्या सर Santo Resa, novena ce magne, e zeite bănd martira San Loresa, करण्या प्रायरीस बावर त्या कधी कठीण कस असून जीव दिल्या आयकमचे कालते मागणे वरत्या पत्तेनं मी तुझे सरसी आयल्या जीव बावर तीर बळवसो देवासो आणि आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे ते परजळ शंकर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखय शंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन कस्तान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पाव शंकर आन बावरत्यांक आनी बावरत्यांक तुझ्या बळात एक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सरगरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन सांतलर सामरिफात आमी अर्गां दिवया सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात भुरग्यांचे देणे लाभल्या पासत केसळी गुण जाल्ल्या पासत बरी भलायकी फावो केल्ल्या पासत जागो नावार जाल्ल्या पासत बरें काम मेळिल्ल्या पासत शिकोंक बरी मोत फावो केल्ल्या पासत कोटले गुण जाल्ल्या पासत सांतोरजाच्या पांयां तळा येवंक फावो केल्ल्या पासत एका भावाची सर्जरी आनी ट्रिटमेंट बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत एलर्जी गुण जाल्ल्या पासत एका जड्याक 50 वर्सां सांगातात जियोंक फावो केल्ल्या पासत सर बरेपणा पासत देवाक अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जय जेजू जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या हालेलुया 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 सर आमची त्या सवान सान लोरेसा मरिफात सर्गीच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया 20 आनी 7 जाणांक हात पांयाचे गांठी दूख जावच्या खातीर गुण जावच्या खातीर 14 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर 15 जाणांक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळच्याक 40 आनी 8 कुटुंबांक समाधान शांती मेळोवंक 114 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 28 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक 17 जड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक 16 जाणांक विजा फावो जावंक 50 आनी 8 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक 50 आनी 9 भुरग्यांनी परिक्षेंत पास जावंक 40 आनी 7 जाणांक बरें काम मेळच्याक 12 भुरग्यांक सुडाळ तरान उलोवंक जावचे खातीर 13 जाणांचे काजाराचे कार्य बऱ्यान जावचे खातीर 9 जोड्यांचे काजारी सेवेत बरें जावचे खातीर 20 आनी 3 जाणांचे मोतीक समाधान मेळचे खातीर 8 जाणां भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतावन सुटका जोडच्या खातीर 25 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळच्या खातीर 30 आनी 3 जाणांक गरजाग्याचे समस्या परिहार जावचे खातीर 17 जाणांचे रीण फारीक जावंक 9 जाणांक बरो गरजागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक 15 जाणांनी दिल्ले पयशे तांकां फाटीं मेळोवंक 8 जाणांचे बिझनस बऱ्यान जावंक 13 जाणांनी आमाल पिवणें सोडूंक 16 जाणांचो गरजागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक 6 जाणांचे आर्थीक परिस्थितींतावन सुटका मेळोवंक 14 जाणांक प्रमोशन मेळोवंक सांबाळ सोडोवंक 6 जाणांनी वायट सवयो सोडूंक 5 जाणांचे मन परिवर्तन जावंक 10 जाणांनी चिंतिल्लें आनी हातीन धरलें काम बऱ्यान जावंक 8 जाणांची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक 8 जाणांक बरो फुडार मेळोवंक 5 जाणांचे बेपयस जावंक पॉयंट बऱ्यान जावंक 9 जाणांक रातीची बरी न्हीद पडोवंक भायर पडले मोबायल मेळोवंक दोगांनी बरो डॉक्टर जावचे खातीर 16 जाणांची कॅन्सर पिडा त्यागांची किडनी पिडा दोगांची लिव्हराची पिडा मुलाव्याधी पिडा 6 जाणांची मायग्रेनाची पिडा 9 जाणांची शिरांची पिडा 14 जाणांची एलर्जी गुण जावचे खातीर 8 जाणांचे ऑपरेशन 6 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावचे खातीर 12 जाणांचे केस जोडचे रावचे खातीर 4 जाणांच्या पांयांतले किळे सामकुळां 5 जाणांच्या तोंडार आसची कथा नापय जावंक 8 जाणांची पाड दूख पेंकट दूख पोट दूख गुण जावंक तेगांची TB पिडा ACOD पिडा कानाचे समस्या गुण जावच्याक
14 जाणांचे उस्मळ, 6 जाणांची मोतीची पिडा, गर्भकोशाची पिडा, 2 जाणांचे युरिन इन्फेक्शन, 5 जाणांची गॅस्ट्रिक हार्टाची पिडा, 8 जाणांची तकली पडापड गूण जावं, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं, ट्रायग्लिसराईड कोलेस्ट्रॉल गूण जावं, तशेंच सायनसाची प्रॉब्लेम गूण जावं, एकल्याची किडनी फंक्शन ए ग्रेड आसली नॉर्मल जावं, एकल्याक कॅनडाचे PR मेळोवं, घोव बायलेन मोगान शिवं, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल जावं, एकल्याच्या मोतींत असले सगळी शिरांची पिडा गूण जावचे खातीर मागया. प्रत्येक दिसा पासून एकल्याचे लिव्हर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल येवं, त्या भुरग्यांचे ADHD समस्या परिहार जावं, एका भुरग्याच्या उजव्या हाताक बोळ मेळोवं, एका भावाच्या पांयांक बोळ मेळोवं, ताची भलायकी फाटी मेळोवं, एकल्याक बरी सैरीक मेळोवं, 2 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोवंक, फेल्सी तावरो म्हणल्या भयणीचे हार्टाचे समस्या परिहार जावं, तिका बरी भलायकी मेळच्याक, एका कुटुंबांत समाधान मेळोवंक, एकल्याचे गॅस्ट्रीक एसिडिटी गूण जावं, एकल्याचे फायनल एग्जामान बरे मार्क्स मेळोवंक, तोंडांतले वंटाचे पड गूण जावचे खातीर मागतात. आम सोमेस्तचे त्या पासून माग्या. ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕರುಣಾಳು ದೇವರು ದಯೆ ತೋರಿ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರವಾಗಲು, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಗುಣವಾಗಲು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು, ಸೈತಾನನ ಪೈಪಾಶಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ದೋಷಗಳಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂತ ಪಾಲಕರ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು, ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು, ನಾವು ಬೇಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ದೇವರು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಗುಣವಾಗಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರ ತೈಲದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡುವೆಯಂತೂ ಬಲಿಪೂಜೆ ಉಂಟು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯಾಜಕರಿಗೋಸ್ಕರ, ಗುರುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಕರುಣಾಳು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांव जिणे जिवन बागी मोरान मरोन सरकार तुझे संगता. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं.
तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडों दिनाका पूण वायटांतली तूं आमकां निबार. San Loris martirama pasot vinatika. क्रिस्तचे बसीने कमी पावसांची का प्रार्थुया. येसर पदवेदरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचे जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हूण लालन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. सांत लोरेसाच्या मजतीन आमची सर्व पिडा गूण जावचे खातीर जेजूच्या अमोलीक रक्तान आमची पिडा गूण जावचे खातीर आमच्या माथ्याच्या केंसांतावन पांयाच्या नाक्षे पर्यंत आसली ती सर्व पिडा जेजूक समर्पण दिवया. जेजूच्या अमोलीक घायाक आमचे घाय गूण करून दी म्हूण मागया. आमच्या आत्म्याचे गाय आमचे तेसले सर आत्म्याचे गाय ना बोगसणे राग मोसोर द्वेष हगे अपस्वार्थपण मोसोर नाना तराची चिन्ह नेगेटिव्ह चिन्ह आमच्या मोतीक येवन दी. एंग्जायटी फियर मोतीची पिडा मोतीची बेजाराय मोतीची भिरांत सगळे जेजूक भेटोवन दिवया. आमच्या कुडीची सर्व पिडा माथ्यातावन पांयाच्या पर्यंत शिरांची पिडा हाडांची पिडा संदाची पिडा दुखीची पिडा रक्ताची पिडा सगळी गूण जावच्या खातीर हे कोण पळयता आनी कोणा पासत आमी मागता कोणा पासत मागता म्हूण भासयलां आमी सुमेस्त पासत मागया. ह्या पवित्र तळार सान लोरेसाच्या जाग्यार सान लोरेसाच्या मजतीन सान लोरेसान जेजू लागीं मागून दिल्ल्या मारिफात दैवीक वय जेजू क्रिस्त आमची पिडा शिडा गूण करूं दी. आमकां बरी भलायकी दिवं दी. मोतीक समाधान दिवं दी. आल्या पाल्यान न्ही बगार जेजूच्या रक्तान आमी बरें जावचे बरें वक्ता मारिफात जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान आमी बरें जावचे खातीर आमी मागया. मंगळा जेजू ह्या सर्वांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. आमी सुमेस्तांची पिडा शिडा गूण कर. आमच्या मोतीची बेजाराय चिन्ह सगळे काण सोड. आमच्या मोतीची एंग्जायटी फियर तूं काण सोड. मनांत येवची नाका जाल्ली चिन्ह भिरांतेची चिन्ह आनी मोतीचे डिप्रेशन सगळें पयस कर. आमच्या कुडीक आसली सगळी पिडा शिडा गूण कर. नाना तराच्या पिडेन आमी एक ना अनाथ तराच्या पिडेन आमी कश्टांत हांव आमच्या हाता पांयाक बळ भलायकी दी. आमकां जायची कृपा भलायकी सवस्काय फावो कर. आमचे सगळे पिडेंतले आमकां निवार म्हणून तुज्या लागीं मागता हांव. हे जेजू आमचेर दाय दाखय. दाविदाच्या पुता जेजू आमची भिरमात पाव. हांगासर हजर आसल्या आमच्या सोमेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तुजे पवित्र गात ह्या आमच्या सोमेस्तांचेर पडों दी. तुज्या आमोलीक रगात आमच्या माथ्याच्या केंसांतावन पांयाच्या नक्षेन कणा रक्ता पणयान ते वाळों दी. तुज्या आमोलीक रक्ताच्या सक्तेन आमच्या काळजा मनाची पिडा शिडा गूण कर. आत्म्याचे गाय तूं नितळ कर. मोतीक समाधान संतोष तूं फावो कर. एक ना अनेक तरांचे आत्रेक आशा घेवन ह्या पवित्र तळार आयल्यांत ह्या पवित्र तळाची दैवीक कृपा सान लोरेसाच्या मजतीन आमकां समेस्तांक लाभो दी म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. हे जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर. आमची पिडा शिडा गूण कर. बऱ्या भलायकेंत आमकां दबर म्हूण तुज्या लागीं मागता. आमचे ते काकूळदार जा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजूची स्तुती करया. देवाक आमी अर्घ दिव्या. देवाची कृपा माग्या. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸು. तुझ्या रक्तान सत्यान आमकां बरें कर जेजू. गुण करची सकत आमकां फावो कर जेजू. तुजी कृपा आमचेर फांकय जेजू. जेजू आमची पिडा गुण कर जेजू. जेजू जेजू तुझ्या लागीं आमी मागता जेजू. हांगासर हजर जाल्ल्या आमच्या समेस्तांचेर आमचेर समेस्तांचेर तुजे आशीर्वाद घाल. तुजी कृपा फावो कर. गुण करची सकत वाडय. तुज्या कृपेन बरेंपण जायचें कर. हालेलुया 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 हालेलुया. हाला 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 बला 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 बला. जेजू 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 जेजूच्या कृपेन आमकां समेस्तांक बरें कर. आपूण गुण कर. तुज्या सत्यान आमकां भर जेजू. तुज्या नांवान तुज्या रक्तान आमकां बरें कर. पवित्र आत्म्याच्या सत्यान आमच्या हाता पांयाक बळ भलायकी दी. सर आमची किडनी आमी समस्या गुण कर. तुज्या रक्तान सगळ्यांक तूं आपूण आपूण जेजू आपूण तुज्या नांवान तुज्या रक्तान तूं बरें कर. सगळ्यांक आपूण गुण कर जेजू. हे जेजू तुज्या नांवान हांव मागता. हालेलुया 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 आमेन. आतां प्रधान याजक पिडेस्तांचेर विशेष मागणी करतलो. सोम्याचे नांवी आमचो आधार.
ताणे रस्ता सगाळी संसार सोम्या दयेन ऐक म्हजे मागणे आणि म्हजी भोव तुझे स्तेची पावते सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्व पदवीदार आणि ससाण देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीने वतून कष्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादित करताय आणि वडा मोगान सांभाळताय ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तू दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीची आणि कुडीची सर्व दुख तांचे तावन पयस कर तुझ्या अगणित काकुळतीचेर पात्यून आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता साळोरसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बजलिकांत तुझे दैवीक साहवास संतोष आणि समाधान तांकां मेळ्ळी बदोसके तांची जावं दी अशें शांती जडली तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताची शिकवण्यान देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पसारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिपा आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सर्व पदवेदार देव बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सगळे सदांच रावो आमेन वचून क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वळखकार सुम्या जेजू आमी तुज्या लागीं मागता ह्या सर्वांचेर तुजे आशिर्वाद घाल ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं सर्वांची पातकां बोगस तुजी पातकां तुका बगसलीं उठ घे तुज्या हातून आनी चल आमच्या पातकांत हांव आमी उठोवंक देवाची कृपा जोडूंक भाग्यवंत तापत्यांत आमी पांय दवरता भाग्यवंतपणाची जिणी जिवन पुना जिवन जेजू क्रिस्तांत आमच्या पातकांत हांव पिडेत हांव कश्टांत हांव उतरणी जावं काळोखांत उतरणी जावं आनी ह्या पवित्र उदकांत आमकां नितळ कर म्हण मागता हे पवित्र तेल आमचेर मागल्या मरिफात पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमी बरोवंक पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन आमी वाडोवंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमची पिडा गुण जावंक भलायकी जोडूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी आमी वाडोवंक ती कृपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी सोमेस्त उबे रावया पवित्र आत्म्या खातीर गीत गावया सगीच्या अत्या पवित्रत्या देवाने वाढ सगीच्या अत्या पवित्रत्या देवाने वाढोने दी संतोष दी मै पास दी संतोष दी मै पास स्वगमनान माका दी उल्लास स्वगमनान माका दी उल्लास सगीच्या अत्या पवित्रत्या देवाने वाढोने सगीच्या अत्या पवित्रत्या देवाने वाढोने दी बळेपण दी करतेपण दी बळेपण दी कर
चलतेपण दयाळाय मोवाळाय विश्वासपण दयाळाय मोवाळाय विश्वासपण सगळींच्या आत्म्या पवित्रत्या देवोने वाळोये सर्गीच्या आत्म्या पवित्रत्या देवोने वाळोने कर सोस्ती कर दया कर सोस्ती कर दया शेगुरानी बरून कर मोगाळ शेगुरानी बरून म्हाका कर मोगाळ सगळींच्या आत्म्या पवित्रत्या देवोये वाळो सगळींच्या आत्म्या पवित्रत्या देवोने वाळोने शांति समाधान भर जीवित शांति समाधान भर जीवित सगळींच्या आत्म्या पवित्रत्या देवोने वाळो सगळींच्या आत्म्या पवित्रत्या देवोने वाळोने Don Salores आमच्या सर्वांच्या सलग पाठीं ख्रिस्तायाच्या Patron Salores Jesus Saloi sandesh Cristaso Saloi kuro martiranso Aman sa sinchimitaso Gal patron Salores Aman pertawa mituka सर्वांच्या सलग पाठीं ख्रिस्तायाच्या Sove Anquar mori आशीर्वाद देव आमकां जेजूच्या पवित्र कळसा
आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद. भाग्यवंत लोरेसा आम्हा मागचो विनंती कर. भाग्यवंत पुरुषाचे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.